वाळपय मार्केट संकुलाच्या वाठारात वट्ट 78,97,000 खर्च करून फूड स्ट्रीट हो प्रकल्प उभारला। फाटल्या 2 महिन्या पयलीं ह्या प्रकल्पाचे सगळे काम पुराय जाला, मात ताच्या अजूनय उक्तावण जावंक ना। फूड स्ट्रीट प्रकल्प जावपाचो आशिल्लो ते खातीर फाटले जानेवारी म्हयन्यात थंय आशिल्ल्या गाडेकारांक वाळपय पालिकेच्या मैदानाच्या वाठारात स्थलांतरीत केल्ले। मात आता मंगळारच्या बाजारा वेळार लोकांची चड गर्दी जाता, ताका लागून ह्या गाडेकारांक थंय कितल्याशाच समस्यांक तोंड दिवचे पडटा। तेन्ना ह्या फूड स्ट्रीट प्रकल्पाचे उक्तावण बेगोबेग करचे अशी मागणी गाडेकारांनी केल्या। गाडे शिफ्टिंग केले, बांधकाम चालू आहे, झालंय पूर्ण, पण आम्हाला अजून दिलेले नाही। इकडे स्पोर्ट्स वगैरे असतात, आम्हाला त्रास होतो खेळायचा, इकडनं ना गाडे तिकडे नाही, तिकडनं इकडे नाही, बाजारकरांचा त्रास, वाट देत नाही, असं आहे। किंवा जागा तयारी झाली गाड्या तर आम्हाला लवकर द्यावी। आमची गाड्या असली ना खंयच्या शिफ्ट केले हांगा हाडले ग्रावंडा कडेन। आतां थंय बेग्याची वेळ काम जालें जाल्यार आमकां थंय व्हरचें। मंगळारा आनी खूब त्रास जाता आनी बोल येवन कायली बी पडात न्हू, भंय दिसता गाड्या कडेन कायली। तुमकां आतां कितें सांगलां थंय शिफ्ट करता बी अशें म्हणून? करता म्हणून म्हळ्यार तें कांय सांगो ना आजून। तुम्ही विचारलेले बी? विचारना करता करता धाडटा धाडटा आजून काम जावना म्हणून सांगता न्हू। पूण हांगासर तुमकां त्रास जाता? हय आमकां हांगा त्रास जाता मंगळारा। नमस्कार। वाळपय शहराचो विकास जाताना नवीन नवीन प्रकल्प हांगासर येत आसा आणि तशाच प्रकारचो एक प्रकल्प म्हणटा तो फूड स्ट्रीट। ह्या फूड स्ट्रीट ह्यो अत्याधुनीक प्रकल्प आसा आणि ह्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून लोकांक बऱ्या प्रकारचे खावपाक मेळपाचे, एक हायजीन आसपाचे, साफ सुद्रे आसपाचे हेजो विचार करून हांगासर ह्यो प्रकल्प हाडलेलो आसा। अशा प्रकारचो प्रकल्प आसा ह्यो गोंयांत 2च आयिल्ले आसा, ते म्हणटा ते वास्को आणि वाळपय हांगासर। जीव सुडा तर्फे ह्यो प्रकल्प बांदलेलो आसा आणि हेजे काम आसा हे 2 महिन्या पयलींच हांगासर वाळपेत पूर्ण जाल्लें आसा। मात हांगासर जे वेवसायीक आहा तांकां हांगासर अजुनी ते हँडवर्क केल्लेलें ना। पयलीं हांगासर वडा पावची दुकान चलतालीं आणि जेन्ना हांगासर काम सुरवात केली तेन्ना तांकां वाळपय म्युनिसिपालिटी ग्रावंड आसा थंय तांकां शिफ्ट केलेलें आसा आणि सद्या थंय ते तेंचे आपले वेवसाय करता। मात हांगासर काम पूर्ण जावन सुद्दां तांकां अजुनी हँडवर्क करूं ना, ताका लागून जे वेवसायीक आहा तेंच्यांनी बेगींतले बेगीन तांकां हँडवर्क करपाचें अशी मागणी केलेली आसा। वाळपय म्युनिसिपालिटी कडेन वेवसाय करतानाच आमकां खबर आसा की सायडीक ग्रावंड आसा आणि ग्रावंड आसल्या कारणान भुरगीं खेळटा आणि खुबशे टायमार तेंचे बॉल आसा हे तेंच्या दुकानाचेर पडटा, ताका लागून खंयचो अपघात जावपाक जायना आणि तेंचो धंदो बरो चलपाचे अशी मागणी करतानाच तेंच्यांनी सांगलेलें आसा की बेगींतले बेगीन आमकां हांगासर तेंच्यांनी सहकार्य करून आमकां ते दुकानां आसा ही हँडवर्क करपाची अशी मागणी थळाव्यान केल्ली आसा। तशेंच जे म्युनिसिपालिटीचे सद्या गाडी चलता थंय मंगळाचो बाजार भरता आणि अशा टायमार तांकां वेवसाय करतना सुद्दां खूब अडथळे येता। ह्या संबंधी जेन्ना म्युनिसिपालिटीक विचारलें तेन्ना म्युनिसिपालिटीचे अधिकारी म्हणटा की आमकां अजुनी जे जीव सुडा तर्फे काम केल्लें आसा पूण जीव सुडान आमकां अजुनी सुपूर्द करूं ना। जेन्ना आमकां हँडवर्क करतले तेन्नाच आमी तेजे ऑक्शन करतले आणि टेंडर भरतले आणि जे वेवसायीक आहा तांकां तेंचे हेतूसून तांकां ते मेळटले अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा। ताका लागून लोकांच्या मागणेनुसार बेगींतले बेगीन हे फूड स्ट्रीटाचें उद्घाटन जावपाचें आणि तेंचे ते वेवसायिकांक तेंचे दुकानां हँडवर्क करपाची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्ली आसा। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।